आयज विमेन्स डे. हांव सगळे अस्तोऱ्यो आसा, बायल मनशां आसा, चेडवां आसा, सगल्यांक तांकां परबीं दिता. इट इज अ ग्रेट अचिवमेंट ऑफ विमेन which is today driving the economy, the very functioning in every country, every state. आमकां याद येता जेन्ना विमेन्स डे म्हणटा, आमच्या भारतान आमची लेट प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, शी वॉज नोन एज द आयर्न लेडी. कशें तिणें अमेरिकाच्या प्रेसिडेंट निक्सनाक भायर बसोवन दवरलो. दॅट वॉज द पावर, द ग्रीट. कशें 1971 सुटका दिली बांगलादेशाक, जे लोक इतलो त्रास केल्लो तांकां. शी वेंट टू वॉर, वन दॅट वॉर. इट वॉज दोज लिडरशीप क्वॉलिटीज. मागीर पळयत जाल्यार इंदिरा नुई म्हणटा, जी पेप्सीची हेड आशिल्ली, एक बायल मनीस आख्ख्या वर्ल्डाची, आमची भारतीय अस्तरी ती. तशेंच कितले चीफ मिनिस्टर जाले, बायल चीफ मिनिस्टर जाल्यो, कितले लिडर जाले, इंडस्ट्री हेड जाले. आयज तांकां परबीं. आमच्या घरान पळोवया, सगळ्या घरांनी, सगळ्या फॅमिलीनी एक बायल मनीस आसता. द होल फॅमिली रिवॉल्व्स अरावंड दॅट लेडी. ती तर एक मातशें एक दीस बरी ना जाल्यार आख्खें घर उचामळ जाता. सी द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ वुमन इन एवरीबडीज लायफ. तांकां आमी परबीं दिवया, तांकां आमी आदार दिवया, तांचो देखभाल करया, तांकां सुरक्षा दिवया. आयज आमच्या गोंयान आनी आख्ख्या भारतान तांचेर अन्याय जाल्लो आसा, अत्याचार जाल्लो आसा. तांकां आमी प्रोटेक्शन दिवया. चड आनी चड तांकां मान दिवन, तांकां आमी वयर काडून, तांकां आमचे फोकल पॉयंट कशें दवरया आमचे फॅमिली. देव बरें करूं.